माझे नाव प्रतीक्षा प्रदीप नाईक। हांव एक एडवोकेट हांगा फोंड्या प्रॅक्टीस करता। हांव अंदूच्या पोंडा म्युनिसिपल कावन्सील इलेक्शनाक वॉर्ड नंबर 8तल्यान वारखण्या कॅन्डिडेट म्हणून हांवें आयज नॉमिनेशन फायल केलां। म्हाजे इलेक्शनाक नॉमिनेशन भरपाचें कारण अशें की आमचो जो वॉर्ड आसा वॉर्ड नंबर 8 वारखण्या हो वॉर्ड अंदू जनरल कॅटेगरी खातीर दवरलेलो, सो देर वॉज नो रिजर्वेशन। बट काही कारणा खातीर अशें जालें की आमचो वॉर्ड रिजर्व डिक्लेअर केलो, रिजर्व फॉर लेडीज। सो म्हाका अशें दिसलें की खंय तरी म्हाज्या पप्पा कडेन जो ऑलमोस्ट फ्रॉम 30 to 35 इयर्स सोशल सर्वीस करता, ताजे कडेन खूब खंय तरी एक इनजस्टीस जाली, अन्याय जालो कसो म्हाका दिसून आयलें। सो म्हाका अशें दिसलें की हांवें फुडें सरून तेच्या खातीर एक स्टँड घेवचो, प्लस म्हाजी जी सगळी कार्यकर्ते आसा तेंच्या खातीर फुडें सरून तेंच्या खातीर कितें करचें अशें म्हाका दिसलें। त्या खातीर हांवें म्हज्या पेरंट्सां कडेन उलयलें, तेंच्यांनी म्हाका साथ दिलो। तशेंच आमचे जे कार्यकर्ते आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका साथ दिलो आनी म्हाका सांगलें की बाय तूं फुडें सर, आमी तुज्या फाटीं आसा, आमी तुका सपोर्ट करतली। आनी त्याच खातीर आयज हांव फुडें सरून हांवें म्हजें नॉमिनेशन फायल केलां आनी म्हाका फूल गॅरंटी आसा की सगळें कितें तें एक पॉझिटिव्ह रिजल्ट आमचो येतलोच। आनी कोण कॉम्पिटिटर आहात का सध्या? कॉम्पिटिटर्साचे आमची डेमोक्रेटीक कंट्री, सो जो जेका जाय जेका दिसता तो आपूण आपलें नॉमिनेशन फायल करूंक शकता। सो तो इंडिपेंडेंट आसतले आनी कॅन्डिडेट ना तशें म्हणना कोणाच्या पार्टी अंडर बीन तशी कितें आकामटा कसो सपोर्ट करता तो, आनी आमी आमच्या कार्यकर्त्यां वांगडा डिस्कस करतली, तांकां कशें कितें सारकें दिसता तें आयकून तेंचे कडल्यान आयकून घेवन आमी कशें कितें तें निर्णय घेतली।